जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाल्या उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या। तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंदी हाडल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें। मजगतीं गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचें असो हुलो ह्युरीन मारलो। पळयात पुराय बातमी। शुक्रारा गोवा लेजिस्लेटर्स डे मनयलो। ह्या निमतान पक्ष फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंयांत तापत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर बोट दवरले। जमीन, कसिनो, मेगा प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक जावपी त्रास, तातूंतल्यान गोंय कशें साल्वार करचें हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत मांडलें। तशेंच गोंयचे भविश्य आनी वेगळी वळख राखपा खातीर राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचें असो युरीन उलो मारलो। Especially when it comes to Goa's destruction of Goa's forest environment. Few of the highlights that have been mentioned of scrapping of this 17(2)39A that is not in the interest of the state. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय म्हणून 2 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता। मुखेलमंत्री सांगता जातली म्हणून, केन्ना जातली? जेन्ना दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा सिटीजन जातले। आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारके नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा। वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट। अरे गोंयकारांक जोरी तर हे प्रोजेक्ट नाका, आमी गोंयकारां लागून हिंगा जोरी तर झगडटा, जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक डिफायन जायना? It is a very, very serious issue today that we Goans are facing. Today, भावंदो भयणींनो, जे मांडोवींत जे हे कसिनोचे जे करप्शन, गॅमलिंग हे वचपाकूच जाय। मागीर थोडे म्हणटले मांडोवींत काण खंय घालपाचें? व्हरात गोंयचे भायर, गोंयांत नाका, लँडाचेर नाका। आज dear friends and legislators, म्हाका दिसता we should be responsive, sensitive, and the call. Forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation. जमनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या। तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंद हाडला आनी फुडाराक अशी फटवणूक जावची न्हू म्हूण खर उपाय सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बेकायदेशीर जमनीचें रुपांतरण आडावपाचेर आनी शेतकी जमनीची राखण करपाचेर सरकार खर आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या हे एका कायद्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्नमेंट लँड आसूनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसूनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूब मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हे पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी। आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाची पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा। एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारान ऑलरेडी पावलां उचलल्या। एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।